एमपीटी प्राधिकरण थरावप्यांक अशें नोटीसी दिवन डायरेक्ट काडपाक शकना। थंय आशिल्ल्या गराब्यांक दुसरे कडेन स्थलांतर करचें ना तर वेगळो पर्याय दिवपाची गरज आसा। थळाव्या आमदारान ह्या बाबतीत लक्ष घालपाची गरज आसा म्हण मुरगांव पालिकेचो उपाध्यक्ष शशिकांत परब उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका दिसता हे जे लोक आमचे हार्बर जेटी ह्या भागान कितलीशींच वर्सां पयलींसून रावता आनी तेंची घरां आयज म्युनिसिपालिटी त्या घरांचेर तेंचे कडेन टॅक्स घेता, पूण ही पयलींसून हे घर लोक रावता आनी इतले दीस केन्ना अशे नोटीसी बी तांकां केन्ना धाडूंक नासलेले आनी सडनली सदांच पोट्रस कितें म्हणटाले हे जागो आपलो तो जागो आपलो। आमी नेमको तेंचो जागो खंयचो ह्या लोकालिटी भितर तेंच्या कडेन कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी तें करपाक जाय आसलेलें, पूण आयज ह्या हेतून इतली वर्सां रावन तेंचे म्हाका दिसता 2 पिडये गेले आसतले आनी त्या हेतून सडनली नोटीस धाडले खाली कर म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता पोट्रसान ती स्टेप घेवपाची न्हू। तांकां कितें तरी एक जस्टीस दिवन तेंचे आपलो जागो खंयचो आसा तो तेंच्यांनी डिमांड करून बाकीचे तेंच्या हेतून तांकां जागो सोडपाचो तो आनी पोट्रस सकयल तेंचे पोट्रसाचे काम चलतालें त्या हेतून ते डेवलपमेंट जायत गेले आनी मागीर जेन्ना तांकां डेवलपमेंटाक लागून दिसता तेन्ना आपलो जागो, पण आमकां खबर ना त्या हेतून इतलीशीं वर्सां पयलीं तांकां रावपाक कशें दिलें की म्हाका दिसता ती घरां पयलीं आहलेली आनी मागीर पोट डेवलप जालें। तेच्या उपरांत हे पळयलें ती गव्हर्मेंटा कडल्यान तेंच्यांनी जागो घेवन ह्यो जागो आपलो हे करून तेंचेर खंय तरी हें घातलां। म्युनिसिपालिटीचे तर्फे कितें हेल्प जाता? आतां म्युनिसिपालिटी म्हणजे कशें आमी तेंच्या कडल्यान टॅक्स घेता, बाकीचे कितें फॅसिलिटी आसा जे स्कीम आसता ते सगळे आमी तांकां दिता। म्हणटा बरें इतलीं वर्सां ते रावता म्हणटा बरें तांकां खंय ते पोट्रसान थंयच्यान काडचें ना। म्हाका दिसता ह्यो विशय आमचो लोकल एमएलए आहा त्या एमएलएच्या थ्रू तेणी विधानसभेन घालून सीएमा कडेन उलोवन तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय।